नमस्कार. आजूय कितें जालें, बारीकसो पयलोच पावस पडलो काय ती जांबळा खातीर खंय रस्त्याक तेकोन जांबळ आसा ती जांबळां पडलेलीं आसता म्हणून पडटा म्हणून आजूय आमकां दिवतले. आत्तां निघतो हेच्या पयलीं अर्दे वर पयलीं पावस पडलो तेन्ना 4 जाण थंय पडले. म्हणून आमी रोखडेच फायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी फायर ब्रिगेडची गाडी येवन तेंच्यांनी ती धुवन सगळें क्लीन केलें. आतां आमी कितें करतले, आतां डेप्युटी कलेक्टर झाडां कटींग घेतलो आतां घेवपाचो आहा तेन्ना आमी कितें करतले, रस्त्याक तेकोन जे भायले जांबळीचे खांदे आहा ते आमी मारून घेवपाचे आहा. पोरू आमी सगळे मारलेले पूण थोडोसो म्हणजे पोरू न्हू तेच्या पयलीं 2 वर्सां पयलीं सगळे कटींग घेतलेले रोड सायड जांबळी बी. पूण मातशें परत वाड जाल्ल्या कारणान एकूच खाना उरला तो आमी आतां कट करपून घेवपाचे आहा. पूण आयज जे कोण पडले पळय घसरोन तांकां चड इंजुरी बी जाल्या? ना, तशी इंजुरी जावंक ना. 2 जाणां बायलां आसलीं, ती आमच्या मामाया म्हाका दिसता देवळान लग्नाक गेल्ली ती पडली आनीक 2 जाण पडले. तशी इंजुरी जावंक ना पूण मातसो असो मारलो हें लागला. स्लीप जाल्यार अचानक पडटा म्हणून ताका तें कळना. आनी अनवळख्यांक अजिबात कळना? अनवळख्यांक कळत ना, म्हणजे तुजी स्कूटर केन्ना स्लीप जाता ती कशीच कळना. झुप्प करून तूं समजी कुठली सकयल. हे मुळगांवान जे पळय जांबळी आसात न्हू त्या जाग्यार ते एक पयलो पावस पडलो काय ना अशे लोक स्कुटरीन मातशे स्लो सुद्दां आसल्यार कांय न्हू कशे झप करून पडटात. पूण तेजेर आजून पर्यंत कोणूच सोल्युशन काडिना. ही जी आयज जांबळ हांगा आसा वेताळ देवस्थाना कडेन, त्या देवस्थानान तरी लक्ष घालून ते जे रस्त्याचे एका भागाक पडटात तितलो तरी भाग ते जांबळीचो मारून उडोवपाचो आनी तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें. नाल्यार लोक इंजर्ड जातात, पडल्या उपरांत पांय मोडटा, कोणाचे हात मोडटा, कोण एक वेळ आपलो जिवूय घालूंक शकता अशी परिस्थिती हांगा निर्माण जाता. ते स्लीप जावन पडटा ते कळना केन्ना पडटा ते. ताका लागून हेजेर मातशें बारीक लक्ष घालता आनी पंचायतीन मातशें कितें तें बारीक लक्ष घालून हेजेर कितें तरी विचार करचो. कित्याक नाहक लोक हांगा बळी पडटात. म्हणजे म्हाका एक सांग, रस्त्यार जांबळां पडटात न्हू ते पावस पडले काय निसरट जाता? निसरट एकदम बुळबुळीत जाता. कित्याक एकदम कंटिन्यू ते पडत आसता आनी पावस ती थंय जमनीक हेका रस्त्याक स्टीक जावन रावता आनी मागीर पावस पडलो काय बुळबुळीत जाता. बुळबुळीत जाल्या उपरांत कोणाचो ब्रेक मारलो समज गाडयेन जाल्यार ती आनी कंट्रोलान गाडी उरना. आनी लेडीजाक तर लेडीज आतां लेडीज सगळे 2 व्हिलर चलयतात तांकांय चड करून भंय आसता. म्हाका दिसता पयर जो पावस पडलो पयलो तेन्ना पडले दिसता ह्या वाटेन थोडे. तेन्ना 4-5 गाडयो पडल्या पण कोणाक चड जावंक ना. तसो चड इंजरी जावंक ना. आतां हेजेर आतां एक्शन बेगींतल्या बेगीन घेवपाचें. कित्याक पावस हो आतां तेंकलेलो आसा. कित्याक पावसान एक पयलीं पावस पडटा तोच डेंजर आसता. ताका लागून ते कितें तरी एक सोल्युशन काडचें अशें हांव पंचायती कडेन आनी देवस्थान ही शिरोड देवस्थान आहा तेंच्या कडेन मागता. तेंच्यांनी कितें तरी तेजेर मार्ग काडचो. ही हांव कित्याक सांगूं जाता, ही तुमचे गोमंतक TV मिडिया आसा म्हणून मातशें जाग येतली, लोकांक सगळ्यांक कळोंक जाय. कित्याक जागृत जावंक जाय. पावस पडल्या उपरांत बाबा खंय पडपाचें कंडिशन आहा ताका लागून.